सगळ्यांक नमस्कार. सगळ्यांक खबर आहा SIR चल्ला आनी ज्या तरेन ZPक आमकां मतां मेळ्ळी. आतां जे BLA थोडे एजंट जे बूक केल्ले आहा पार्ट्यांनी, इट्स व्हेरी सॅड टू सी की जो मनीस आसा, जो मनीस घरान रावता, तांची नांवां डिलीट वता, स्पेशली मायनॉरिटींची. थोडे जे आमचे हिंदू वोटर आहा तांची सुद्दां नांवां आसून सुद्दां हे BLA व्हरतात, BLOक दितात आनी तांकां कंपल्शन करतात आनी नांवां डिलीट करा म्हूण सांगतात. आनी जशें बाय इलेक्शन जालें की मागीर दे कॅन चॅलेंज इट म्हणटा. तर हे म्हाका समजना की बाय इलेक्शना खातीर आमची 1,500 ते 2,000 मतां डिलीट करपाचो प्रोसेस कोणें चालू केल्या. इतलो कसलो भंय काय म्हाका कळना. आनी दिसाक 10 फॉर्म 7 वो लिटरली फॉर्म 7 व्हरून नांवां ऑनलायन करून डिलीट करपाचें काम चल्लां. नाजाल्यार पळयात, पार्टी अपॉयंटेड BLA व्हरून फॉर्म दितात अशे थोडे BLO म्हाका मेळ्ळ्यात. आनी वी हॅव रेकॉर्डेड देअर कन्वर्सेशन्स. दे हॅव टोल्ड अस दे आर रेडी टू कम ओपन. आनी हांव तुमकां सांगता, जर ह्या बाय इलेक्शनाचो जो मेन फॉर्म येतलो, जे रोल येतले आनी त्या रोलान जर ही नांवां जाली, वी वील इवन गो टू द हायकोर्ट एंड नीडेड देन वील गो टू सुप्रीम कोर्ट. हांव गोंयच्या सगळे लॉयर्सांक रिक्वेस्ट करता की तुमी ह्या टायमार म्हाका फाटल्यान उबे रावात. कारण अशा तरेनी जर इलेक्शन प्रोसिजर जावपाक लागले जाल्यार फुडें डेमोक्रेसी म्हणटा ती गोंयान उरपाची ना.